मगो पक्षाची विधानसभेत कितें भूमिका आसतली? मगो पक्षाचे 2 आमदार सत्तेत आसतले काय विरोधात बसतले हे मोठे गुपीत जावन रावला। भाजपा कडेन आंकडे आसतना मगो पक्षाची भाजपाक आता गरज कित्याक असे कांय आमदार प्रश्न विचारपाक लागल्यात। काल वेचून येयल्ल्या आमदारांची बसका जाली, पूण कोणेच हाचेर स्पष्ट उलोवप करूंक ना। भाजपाचे 20 आमदार वेचून येयल्यात, तांकां 3 अपक्ष आमदारांनी तेको दिला। मगो पक्षानय भाजपाक तेको दिवपाचे पत्र सुद्धा दिला। अजूनय भाजपान सरकार स्थापन करपाचो दावो करूंक नाशिल्ल्यान हो सस्पेन्स वाडत चल्ला। पूण गोविंद गावडे सयत कांय आमदारांनी मगोचो तेको घेवपाक विरोध दर्शायलो। काल पणजे एका हॉटेलात वेचून येयल्ल्या आमदारांची बसका आशिल्ली। कांय मोजकेच आमदार ह्या बसकेक उपस्थित आशिल्ले। तांकां प्रश्न केल्यार सगळेच रवी नायकाचे डायलॉग मारतात। आमी च्या आनी समोसा खावपाक गेल्यात। कोणाकडल्यानच स्पष्ट उतर ना, पूण गोविंद गावडे मगो कडल्यान तेको घेवच्या विशयाचेर स्पष्ट उलयलो। कितें मिटींग सिलेक्टेड लोकांक अशें एमएलए आपयल्ले हांव म्हजे घरकान्नी बरोबर एक कॉफी मारपाक आयिल्लो। सगळे जाण म्हणटात च्या कॉफी माय वायफ इज हियर विथ मी माय वायफ इज हियर विथ मी कळ्ळें न्ही। आनी एक सहज एक कॉफी आशिल्लें पणजे आयिल्लो हांव खंय तरी कोणाचे खबरे खातीर आयिल्लो आशिल्लो आनी सहज एक कोणूय एक मित्र आसा आतां जोशुआ इज माय गूड फ्रेंड कळ्ळें न्ही। इवन आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना तेंगेर हांव वतालो बाबुशा मेळपाक कळ्ळें न्ही। अशें आयकूंक येयलें मिटींगेक सुदिना घेवपाच्या प्रश्नाचेर मिटींग जाली। म्हाका कांय खबर ना त्या संदर्भात। ना अशें सगळ्यांनी बाकीचे सगळे ते च्या पिवपाक गेले तेंच्यांनी म्हटलें गोविंद उलयतलो म्हणून। कितें गोविंद अरे म्हजेर कितें तशें कांय ना। पळय हांव त्या मनशाचेर उलोवपाक शकना। फाल्यां सकाळीं आज 21 years आय वॉज टॉकिंग अगेन्स्ट बरोबर न्ही। सो ह्या गोश्टीचेर परत कारण देर आर सो मेनी पीपल हू कॅन टेक द डिसिजन। हांवें म्हजें कितें सांगपा तें सांगिल्लें आसा। तुमकां कितें दिसता आतां तुमी मेजॉरिटीन 20 वेचून येयला, बाकीच्यांक सुदिनाक घेवपाची गरज खंय दिसता? गरज ना न्ही, क्वेश्चनूच येना न्ही। अरे जेन्ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन जेन्ना सरकार येता ते वेळाचेर आनी प्रश्न येना। हांवें तुमकां सांगिल्लें मरे ह्याच जाग्याचेर सांगिल्लें मरे भारतीय जनता पक्ष रिजल्ट जावचे पयलीं सांगिल्लें की भारतीय जनता पक्ष 20 सीट घेवन निवडून येतले, 11 काँग्रेसीचे येतले, 3 इंडिपेंडंट येतले आनी एखादे बी एक आपात येतलो आनी 2 MGPचे येतले। हें हांवें तुमकां पयलू सांगिल्लें आशिल्लें। तुमी म्हाका क्रॉस क्वेश्चन केल्लो आशिल्लो। दीस इज माय प्रेडिक्शन आनी हो म्हागेलो एक्झीट पोल आशिल्लो। हो तंतोतंत खरो जाल्लो आसा हें तरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी तुमी सांगिल्लें म्हाका कितें म्हणून की बाकीचे तूं कितें करतो। हांवें सांगलें इंडिपेंडंट घेवन हांवें तुका इंडिपेंडंटाची नांवां सांगिल्लीं कोण निवडून येतलो तो बरोबर न्ही। हें हांवें सांगिल्लें आशिल्लें तुमकां पयलू सांगिल्लें रिजल्ट जावन बीन न्ही आनी आमकां कोणाचीच गरज पडपाना हें हांवें त्याच वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें। आतांय हांव तेंच सांगता इंडिपेंडंट आनी +20 वी विल फॉर्म द गव्हर्नमेंट। पक्षांक आसा भारतीय जनता पक्षाच्या बऱ्या खातीर जर आमकां जर काही गोश्टी जर करतलो जाल्यार हे निर्णय आज आमकां घेवपाक जाय। इट इज नॉट माय पर्सनल थिंग। हांव भारतीय जनता जॉयन जर भारतीय जनता पक्षात हांव कित्या खातीर जॉयन जर जाल्लो आसा जाल्यार पक्ष वाडोवपा खातीर जॉयन जाल्लो आसा। हांवें तुमकां पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें की वाय यू आर जॉयनींग टू द BJP। तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आशिल्लो। हांवें कितें सांगिल्लें आशिल्लें हांव सद्या पयलू लिमिटेड पिरियडा पुरता आशिल्लो। ज्या वेळाचेर म्हाका भारतीय जनता पक्ष खंयच्या एका पक्षाक हांव जॉयन जातलो त्या वेळाचेर म्हागेल्यो ज्यो बॉर्डर्स ज्यो आसा म्हाका क्रॉस करपाक मेळटा संदी मेळटली आनी निश्चितूच तेंच हांव करता न्ही। अरे जेन्ना इतले कॉन्फिडंटान हांव तुमचे कडेन उलयतालो म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं हांव तुमचे कडेन उलयतालो गोविंद गावडे जेन्ना भारतीय जनता पक्षान वतलो द गेम वील बी चेंज बरोबर न्ही। हांव तुमकां सांगतालो मरे यू आर द विटनेस। आनी कितें आसा तितून अशें आयकूंक येयलें सुदिनाक अपोज करता मागीर सुदिनाक घेता तर तुमी आमची आमदाराची बैठक झाली 2 दीस आम्ही मेळूंक ना। द लास्ट वी मॅट वॉज द डे ऑफ द रिजल्ट्स आयज 12 तारीख। सो वी जस्ट डिसायडेड टू मीट अगेन जस्ट गेट टुगेदर ऑल एमएलए सिलेक्टेड आमदार कशें दिसता म्हाका कितें कोणाक आपयला आतां म्हाका 3 जाण गावले 4 जाण गावले निमाणे। हांव मातसो लेट पावलो घरा कडेन बरी गर्दी आसा सो म्हाकाय खबर ना कोण आसले कोण नासले तेजे पयलीं। म्हाका दिसता हांव भितर सरला वयर पावता म्हणटा दोतोर भायर सरला। सो कितें डिस्कशन जालें जस्ट जनरल वॉट इज हाव वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड हाव वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन जनरल डिस्कशन नथिंग इन डिटेल नथिंग। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स।